न्हय येरादारी खाते उपक्रम करता ते पळयत जाल्यार तांचे उपक्रम पराक्रम म्हणप योग्य. लोकांचो पैसो उदकाचेर उफेता. आज मेरेन न्हय येरादारी खाते केन्नाच फायद्यात आयले ना. मारिल्ली पावलां खात्यात लुकसाणी कडेन व्हरतात. गोंयभर सुरू आशिल्ले फेरीबोटीचेर सरकार वर्साक 80 ते 85 कोटी मोडटा. मात खर्च करता ताचे 1% सुद्धा येणावळ येना. खाते स्वता मान्य करता. आमचे एक्सपेंडिचर जे असले इयरली एक्सपेंडिचर ते साधारण 85 करोड टू 90 करोड जाताले आणि आमकां जो इनकम आसलो तो 1%च आसलो. साधारण 85 लाख रुपया आमकां इनकम जातालो. सो द सेम ट्रेंड इज कंटिन्यू. द ट्रेंड जर चेंज करपाक जाय जाल्यार आमची इनकम जर वाडोवपाक जाय जाल्यार आमी कित्याक वाडोवंक शकता जाल्यार आमी पॅसेंजर जे फ्री आसा, टू व्हिलर जे फ्री आसा तांकां जर आमी चार्ज करीत जाल्यार हो गॅप कमी जातलो. सरकारान 4.5 कोटी मोडून गोंयांत सोलर फेरी हाडली. चोडणा ते पणजे लोकांक हाड व्हर करूंक सुरू केली. मात लोकांचो प्रतिसाद पळोवन बंद करची पडली. आता ती प्रायव्हेट कंपनीक भाड्यान दिल्या. आता रोरो फेरयेचे पळयल्या जुलय 2025 सरकारान विजय मरीन कंपनीक सुमार 7 कोटी 76 लाख रुपया दिवन रायबंदर ते चोडणा रुटाचेर 2 रोरो फेरी सुरू केले. होय खर्च सरकाराच्या आंगलट. रोरो फेरीबोट साधारण 14 जुलयाक चालू जाली 25 तेन्नाच्यान आतां पर्यंत आमी तांकां रोरो विजय मरीन सर्विसाक साधारण 7.76 करोड दिल्या आनी इनकम जो जाला रोरो फेरींतल्यान तो साधारण 74 लॅक्स आसा. अरावंड 1% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर वी हॅव मेड. एके वटेन खात्याची अर्थीक स्थिती दिसान दीस लुकसाणाच्या न्हंयत व्हावत चल्ल्या जाल्यार दुसरे वटेन तेच खाते गोंयांत वॉटर मेट्रो हाडूंक यत्न करता. हे पळयत जाल्यार सुरू केला ते चलवप कठीण जाला. जाल्यार नवे प्रकल्प हाडपाचो हावेस कित्याक असोय प्रस्न सामान्यांक पडप स्वाभाविक. वॉटर मेट्रो हाडून सरकार कितें साध्य करूंक सोदता काय होय प्रस्न. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा साहिल मांद्रेकार.